Guys, we really feel very happy and highly privileged because first time Goa Union of Journalists ची AGM Annual General Body Meeting ही आम्ही साऊथ गोवान आयज घेतली, मडगांव शहरान घेतली आणि हो खूप वर्सांचो एक डिमांड आसलो. आम्ही स्वताक सांगताले की एक दीस तरी वी हॅव टू मूव आउट ऑफ पणजी सो आमचे मेंबर सगळे आसा आणि फ्युचर जर परमीट जालें जाल्यार वी कॅन इवन गो बियॉन्ड मारगांव, म्हापसा घेवं येता, वास्को घेवं येता, वी कॅन मूव अक्रॉस. सो दिस इज जस्ट टू गिव अ क्लियर कट मेसेज दॅट गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट इज युनायटेड. आमचे मेंबर सगळे कडेन आसा आणि वी आर वर्किंग टुवर्ड्स द वेलफेअर आणि सेफगार्डिंग देअर रायट्स वेर एवर दे आर अक्रॉस द स्टेट. सो ह्या मिटिंगेन आमी खूब पॉयंट्स आमी डिस्कस केले, खूबशी रेझोल्युशन्स मांडली जी पास केली आमी. एक इम्पॉर्टंट आमी एज अ आउटकम फ्रॉम दिस मिटींग की गुज विल इश्यू एन एडवायजरी टू इट्स मेंबर्स. कितें जाता आयज मिडिया म्हणटकूच लोक आंग काडटात. दोन कारणांक लागून आंग काडटा, एक बऱ्या कारणाक लागून आंग काडटा आणि एक नेगेटिविटीक लागून आंग काडटा. म्हणजे तो मिडिया रे म्हणजे एक खंय तरी एक द नेम इज सम एक मलायन जाला मिडिया फ्रेटर्निटी. आणि कित्याक लागून इट इज नॉट दॅट फूल फ्रेटर्निटी इज डुईंग समथींग रॉंग. जस्ट फ्यू ऑड इन्सिडंट्स वीच इज मलायनिंग आणि स्पॉयलिंग द नेम ऑफ आर एंटायर फ्रेटर्निटी. आमचे कडेन जर्नलिस्ट आयज असे आसा जे पयशे ना जाल्यार पेज घेवन दीस काडटात, पयशे ना जाल्यार राती पेज घेवन न्हिदता, अशे जर्नलिस्ट आसा. सो त्या जर्नलिस्टान एक ऑड इन्सिडंटाक लागून कित्याक सफर जावचो. सो इट्स हाय टायम दॅट वी इंट्रोस्पेक्ट, एक सेल्फ रियलायझेशन जावपाक जाय. त्याच कारणा वयल्यान आमी गुजान डिसायड केला की वी वील इश्यू एन एडवायजरी टू ऑल आवर मेंबर्स टू इंट्रोस्पेक्ट वेन इन पब्लीक लायफ कशें आमी वागप, वॉट टू डू वॉट नॉट टू डू हें आमी सांगपाची गरज ना. सगळे सिनियर आसा, सगळे एड्युकेटेड लोक आसा, बट स्टील कितें जाता एक ऑड इन्सिडंट जाता, कोण तरी कितें करता आनी तो आमच्या फिल्डांतलोय मनीस आसना, खंय तरी स्वताकूच कितें तरी एक वेगळो धंदो करता ऑल इज लायफ आनी सडनली ताका स्वप्न पडटा की चल आतां एक जर्नलिस्ट जावचो म्हणून. आनी ही इज इन टू ऑल मॅल प्रॅक्टिसीस. आय डीड नॉट स्पेल आउट एनीथींग, बट कितें जाता जो जेन्युइन वर्किंग जर्नलिस्ट आसा, जे आमचे मेंबर आसा ते सफर जाता बिकॉज द प्रोजेक्शन इज लायक अरे तो जर्नलिस्ट मरे, वेर इन द फॅक्ट इज लायक ही इज अ सेल्फ प्रोक्लेम जर्नलिस्ट. तो खंयच अटॅच ना, तो आपुणूच आपल्याक कितें जाय तें करता, आपल्याक जाय तें कितें दाखयता आनी इन द बागेन कोण सफर जाता तो जेन्युइन जो वर्किंग जर्नलिस्ट आसा पळय तो सफर जाता. सो सेटिंग ऑल दीज एस्पेक्ट वी हॅव डिसायडेड टू इश्यू एन एडवायजरी टू आवर ओन मेंबर्स सो थ्रू वीच आमकां आमचेच इंट्रस्ट सेफगार्ड करपाक मदत जातली आनी स्वताक एक रियलायझेशन जावपाक जाय की वी आर इंटू समथींग बियॉन्ड मनी, बियॉन्ड जॉब. सो दीस इज समथींग टू डू वीथ द सोसायटी, फॉर द सोसायटी. आनी तें एक ध्येय मनान धरून आमी म्हाका दिसता आमची फुडली वाटचाल करपाक जाय. सॅलरी मेळटली, सगळें मेळटलें, नांव लौकीक सगळें मेळटलें, बट जो बेजीक पॉयंट आसा जो आमी कित्याक जर्नलिजम करता, सोसायटी खातीर करता, समाजा खातीर करता, हें रियलायज जावपाची गरज आसा आनी ताकाच लागून आमी ही एडवायजरी काडटा. बाकीचे पॉयंट आमी डिस्कस केले ते जी अशेंच जे सेल्फ प्रोक्लेम जर्नलिस्ट आसा हेंचेर एक वॉच दवरपा खातीर आमची प्रेस एक्रेडिटेशन कमिटीचे न्यू रुल्स नोटिफाय जाता आतां, जे ऑलरेडी आउट जाल्ले आसा, बट बिकॉज ऑफ फ्यू एरर्स ते आमी परत सरकारा कडेन मागलां. वी हॅव रिक्वेस्टेड देम टू करेक्ट दोज एरर्स आनी वन्स दॅट इज डन ते PAC आमचे न्यू रुल्स ड्राफ्ट रुल्स जे आसा ते नोटिफाय जातले आनी वन्स न्यू रुल्स आर नोटिफायड ऑफ प्रेस एक्रेडिटेशन कमिटी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी खुबश्यो गजाली जाग्यार पडटल्यो विथ अ सिंगल एम दॅट आमकां बरे जर्नलिस्ट मेळचे इन द फ्युचर. सो वी आर गोइंग टू टॅप देम एट यंगर स्टेज इन कॉलेजीस इटसेल्फ आनी वी हॅव ऑलरेडी ड्रॉन द ड्राफ्ट प्लॅन हाव टू गो अबाउट इट आनी हाव टू एनकरेज देम. आमचे फॅकल्टी आमचे ओन मेंबर्स आसतले हू आर हायली क्वॉलिफायड आनी जेणे करून लायक विथ अ सिंगल एम दॅट वी वॉन्ट गूड जर्नलिस्ट, फ्युचर जर्नलिस्ट आनी हें जें आमचें जी ही फ्रेटर्निटी चल्ली हे हो आमचो जो फील्ड चल्ला हो फुडें मुखारूय तितलेच ताकतिकेन फुडें मार्च करपाक जाय. ताका लागून आमकां फ्युचरान वी नीड गूड फ्युचर जर्नलिस्ट. सो ताका लागून
we are very hopeful that this journalism clubs will, act as a catalyst in getting those, hidden talents in the form of, genuine journalists